21 ऑक्टोबर 2024 म्युन्सिपालिटीन 13 जॉब्स एडवर्टायज केल्ले. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक सायडलायन करून तातूंत भितर 11 लोअर डिव्हिजन क्लार्क आशिल्ले, LDC पोस्ट, सायट सुपरवायझर 1 आनी असिस्टंट मेजन 1. तेन्ना तांच्यांनी जेन्ना ते 21 तारखेक एडवर्टायज केल्ले तेन्ना सारके 23 ऑक्टोबर 2024 आमी ताजेर ऑब्जेक्शन हाडिल्लें आनी आमी सांगिल्लें की हे जे जितले जॉब्स आसा, स्पेशली ग्रुप्स जितले जे जॉब्स आसा LDCतले 11, ते सगळे थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशनूच जावपाक जाय म्हणून, जस्ट टू गेट सम ट्रान्सपरन्सी आनी ऑन मेरिट्स जॉब मेळचे म्हणून सगळ्यांक. सो हे जातकीच 30 ऑक्टोबर 2024 गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आफ्टर कॅबिनेट मिटींग तांच्यांनी अनाउन्समेंट केलें की सगळे गव्हर्नमेंटाचे पळय जे जॉब्स आसतले, रिक्रुटमेंट प्रोसिजर वील बी थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशन टू गेट ट्रान्सपरन्सी आनी टू रिक्रूट ऑन मेरिट्स म्हणून. आनी तांच्यांनी एक स्पेसिफिकली एक सेंटेन्स म्हणिल्लें की गोवन जॉब्स आर नॉट फॉर सेल आनी दीस वी आर डुईंग टू प्रिवेंट जॉब स्कॅम्स म्हणून. हातून आमकां एक कळून येता की CMकूय कळना की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन इज द ओनली ऑप्शन. ते जर ना जाल्यार रिक्रुटमेंट प्रोसिजरान जॉब स्कॅम म्हणटा ते जातलेच म्हणून. आनी ते जर अवॉयड करपाक जाय जाल्यार आमकां स्टाफ सिलेक्शन कमिशन इज कंपल्सरी इन ऑल द डिपार्टमेंट्स. हातून भितर फूल गोंयान भितर एक वेगळें वातावरण तयार जालां, स्पेशली जे युथ्स आसात, स्पेशली मडगांवचे आनी सगळे गोंयभरचे, तातूंत भितर एक पॅनीक सिच्युएशन तयार जालां आनी सगळे आतां सध्या डिमोरलायज जाला. आमी तांचे कडेन उलयता तेन्ना ते सांगता की आमकां म्हणटा स्कोपूच ना, जो म्हणटा पॉलिटिशियनाक लागीं आसा ताकाच जॉब मेळटा. आमी म्हणटा कितलेंय बरें करूं, आमकां म्हणटा मार्क्स बरे मेळूं नाल्यार म्हणटा आमी एग्जामीक टॉप करूं, आमकां म्हणटा जॉब मेळना. आज ह्या जाग्यार ट्रान्सपरन्सी जाय, त्या जाग्याचेर ते सिक्रेसी हाडटा. हे सारकें न्ही. ह्या सगळ्या बाबतींत जॉब रिक्रुटमेंट जितलेंय जाता हातून ट्रान्सपरन्सी म्हणटी जायूच, कित्याक डिजर्विंग कॅन्डिडेटाकूच जॉब मेळपाक जाय, अशेंच कोणी रिफरन्स दिले म्हणून मेळपाक जायना. हें म्हजें मत. तिसरें म्हणटा तें आमी तांकां सांगलां की एक हाय लेवल कमिटी बसोवची टू इन्व्हेस्टिगेट जितलेय सगळे रिक्रुटमेंट प्रोसिजर आसा, प्रमोशन्स आसा आनी जे मेन रेग्युलरायझेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ जे म्युन्सिपालिटीचे आसा हाचे खातीर एक तांच्यांनी इन्व्हेस्टिगेट करपाक जाय एक कमिटी बसोवन. कित्याक सध्या ज्या तरेन सगळें चल्लां ताजेर हांव तुमकां मातशें एक लक्ष हाडटा म्हणटा तें गोवा म्युन्सिपालिटी एक्ट 1968चे एक शेड्यूल आसा. ते हे शेड्यूल तें हातून सगळे क्रायटेरियाज, कॅटेगरीज सगळे आसा. हातून आमी जर आतां LDC पोस्ट म्हणटात जाल्यार LDC पोस्टाचे 50% रिक्रुटमेंट इज थ्रू प्रमोशन आनी 50% रिक्रुटमेंट इज थ्रू डायरेक्ट रिक्रुटमेंट्स. आनी सेकंड म्हणटा ते सायट सुपरवायझराचो जो पोस्ट आसा ते 100% इज थ्रू प्रमोशन्स. पूण आय वॉज सरप्रायज टू सी हांच्यांनी सगळे पोस्ट डायरेक्ट रिक्रुटमेंटान घाले. हे कित्याक जालां हो एक प्रश्न पडटा. दुसरें, नॉलेज ऑफ कोंकणी म्हणटी गोंयकारांक जेन्ना जर तुमी जॉब दिता म्हणटात जाल्यार दीस इज कंपल्सरी. हो एलिजिबिलिटी क्रायटेरियांतल्यान कित्याक कळ्ळो हो एक प्रश्न पडटा. तो तुमी जॉब दिता ते गोंयकारांक दिवपाक सोदता काय भायर कोणाक दिवपाक बी तुमी फिक्स केल्या, हाजो परत एक प्रश्न पडटा. आमी म्हाका जें कळ्ळां तें म्हणटा सध्या रिसंट जे प्रमोशन जाल्या म्युन्सिपालिटीचे ते सारके तातूंत प्रोसिजर फॉलो जाल्लो ना. कित्याक हे सगळे हे 11 LDC पोस्ट हाडपा खातीर ते प्रमोशन केलें आनी हे 11 LDCचे पोस्ट हाडपा खातीर कित्याक केल्यार कित्याक की मडगांवचे जे सिनियर पॉलिटिशियन आसा तांच्यांनी आपल्या थोड्या कावन्सिलरांचे फॅमिली मेंबर्सांक आनी थोडे वर्कर्सांच्या फॅमिली मेंबर्सांक जॉब्स दिता म्हणिल्ले. तांकां ते अकोमोडेट करपा खातीर ही सगळी प्रमोशनां केल्या विदाउट फॉलोवींग प्रॉपर प्रोसिजर. हे आमकां फ्रॉम अ व्हेरी रिलायबल सोर्स कळ्ळां. ह्या एनवॉलोपान हांवें थोडी नांवां बरयल्या आनी आय एम 100% शुअर की जॉब हांकांच मेळटले. आतां ते हांवें ऑलरेडी सायन मारल्या, तुमी हांगा आसा, तुमी हाची सायन मारला आनी हांवें ते टॅग केला. ते एक तर पिनचे पडटले ना जाल्यार ते ओपन करपाक मेळना. ते हांव हांगाच दवरता. ते टायम येता तेन्ना हांव उगडटलो. आतां न्ही रिजल्ट येवन न्ही. आतां आय एम 100% शुअर तांकांच जॉब मेळटले. पूण हांव मागता की ही परिस्थिती येवची न्ही म्हणून तांच्यांनी हे पयले रिक्रुटमेंट आसा म्युन्सिपालिटीचे तातूंत स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक इन्वॉल्व करपाकूच जाय. आतां बरें आतां स्टाफ सिलेक्शनाक इन्वॉल्व करून जर तांकां जॉब मेळटा थ्रू तांची जर ते डिजर्विंग आसा ती दुसरी गोश्ट. ते मागीर तातूंत ट्रान्सपरन्सी आसतली. पुणून हे सगळें लोकांक पब्लिकांक ओपन आसपाक जाय की जे जॉब्स मेळटा दे आर स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट्स मेळपाक जाय आनी जो डिजर्विंग आसा ताकाच जॉब मेळपाक जाय. आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन आज रिक्वेस्ट केल्या की
तांच्या जे आमी इश्यू रेज केला तो तांच्याच स्टेटमेंटाचेर केला. तो तांच्यांनी सांगितलं की सगळे गव्हर्नमेंट जे हे आसा रिक्रुटमेंट आसा, इन्क्लुडींग आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्ले की इवन लोकल सेल्फ बॉडीज आसा तांचे म्युन्सिपालिटी पंचायत तांचे थ्रू स्टाफ सिलेक्शनूच करात म्हणून. पूण तांच्याच स्टेटमेंटाचेर आमी हो तांकां रिक्वेस्ट दिला की हाजेर तांच्यांनी बेगीन मातसो एक्शन घेवची आनी जितलेय गव्हर्नमेंटाचे रिक्रुटमेंट आसा इन्क्लुडींग म्युन्सिपालिटीचे ते सगळे थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशनूच जावचें, ताकी हातूंत भितर एक ट्रान्सपरन्सी उरतली आनी मॅरिट्साचेर जॉबूय मेळटले. आनी मेन जे हांव पळयता हे भुरग्यांचो फ्युचराचो प्रश्न आसा आनी तांच्या सगळ्या फुडारा खातीर तांच्यांनी हो स्टेप घेवपाकूच जाय, कित्याक जो डिजर्विंग आसा ताकाच जॉब मेळपाक जाय. जो फेवरेट ते फाल्यां जितले पळय हांगा स्कॅम सद्या चल्ल्या ते थ्रू फेवरिजम आसूं नाजाल्यार ते पयशे दिवन आसूं, ते सगळे भायर वचपाक जाय आनी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन भितर इन्वॉल्व जावन तांच्यांनी जो डिजर्विंग आसा जो ऑन मेरिट्स जॉब तांच्यांनी दिवपाक जाय आनी रिक्रुटमेंट प्रोसेस करपाक जाय. आतां आमी तांकां हेंय सांगलां की तांच्यांनी जर हाजेर कांय स्टेप घेवना जाल्यार वी वील हॅव टू गो फॉर सी फॉर लिगल ऑप्शन्स. आनी ते आमी घेतलेच, कित्याक हो जो प्रोसेस आसा तो ट्रान्सपरन्सी उरपाक जाय आनी लोकां कडेन इनजस्टीस जावचें न्ही म्हणून आमी हें करता.